बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावाने आमेन. आमेन. आर्गान तुका बापा, वंदन तुका बापा, आर्गान तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वंदन पवित्र आत्म्या, दिनवास तुका पवित्र आत्म्या, वाकाणी तुका पवित्र आत्म्या. मोगाडा जेजू, केदे व्हडलें बाग आमकां सगल्यांक भावा भयणांक ह्या वेळार तुवें तुज्या मोगान आनीक एक फावट आमकां एकठांय केल्या. जेजू तुवें म्हणलां जर दोगां वा तेगां म्हज्या नांवान एकठांय जाता थंय हांव हाजीर आसा. ह्या विस्वासान जेजू ह्या वेळार आमी आमकांच तुज्या हातीन घालता. आमची चिंतनां, आवडे, प्रश्न सगळे जेजू तुकाच ते आमी समर्पिता. जेजू तुजे विणे आमच्यान कितेंच करूंक जायना. जेजू तूं वाट, सोत आनी जिवीत ह्या मारण्याच्या जम्यान जेजू आमी तुजें उतर समजून घेवंक, तुजें उतर आमच्या चलती जिवितान पाळूंक आनी आपणावंक आनी भावार्थान मानून घेवंक आमच्या भितर विगलोलो पवित्र आत्मो जागृत कर देवा. ह्या पवित्र आत्म्याक आमची काळजां मनां उक्ती करूंक. हे पवित्र आत्म्याक आमची काळजां आनी मनां उक्ती कर. विन्संट आमच्या भावाचेर तुजो अदीक आनी अदीक कृपा देवय. हें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान Amen. 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 Okay, is Olesha there? Okay, Jelena had a... Okay, you're ready, Baba? Yes. Okay. Say it slowly and loudly, okay? We are saying the prayer for coronavirus. Okay. कोरोना व्हायरसाक नाकातले मागणे. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. दोनिया तुवें म्हणलाय आमच्यान त्या दोंगराक सांगू येता उठ आनी दोरयाक पड. जेजूच्या नांवान हांव कोरोना व्हायरसाक शिरापता, त्या जोराक, त्या खोकलेक शिरापता, सगळ्या लक्षणाक शिरापता आनी जे भाशेन जेजू त्या अंजिराच्या झाडाक शिरापले आनी ते मरून गेले तेच भाशेन हांव वाडटा. जशें हांव जेजूच्या नांवान शिरापता हे देंवचाराचें काम आतांच मरून वेता. जेजूच्या नांवान आनी ह्या कुडींतली भायर घालता. वच आनी दोरयान पड. जो देवान तुका रोचला आनी तूं केन्नाच परत म्हज्या जिवितांत येवचो ना. हांव दुबावदोरी नासतना पूण काळजांत सोद मानताय की जें कितें हांव उलयलां तें खऱ्यांनीच म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. तें घडून आयलें आनी हांव उलयलां तें म्हाका मेळ्ळें. तर ही जावन आसा म्हजी भावार्थाची काणी. जेजूच्या नांवान हो व्हायरस, ही लक्षणां, ही पिडा मुळासान मरून गेली आनी म्हज्या आख्खी कूड दोर एक सांदो एकदम बरे तरेन वावर करता. जेजूच्या जिवितांत वरवीं म्हजी आख्खीच कूड नवी जाली आसता आनी म्हाका लांब बरे भलायकेचें मागलेलें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत फावो जालां.
मरणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. मरणा तुका हांव नाकारतां शिराकतां जेजूच्या नांवान आनी पूर्ण पेकोवणी हांव मानून घेतां आनी स्विकारतां जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन आनी आमेन. Amen. 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 How Amen. beautiful. Thank you, Alicia. Very beautiful, Papa. Thank God you, bless sister. you. Thank you, sister. Jelena, did you have a testimony, Baba? Did you have to say something? Yes, sister. Okay, go ahead. देवाक मोहिमा. काल सकाळी हांव विंडो लागीं म्हजे दांत ब्रश करता आसतना म्हाका मातसो आवाज येता आनी हांव विंडो ग्रिलांत पळयल्यार हांव एक सोरोप म्हज्या स्टोमाक लागीं आयला आनी टर्न बॅक जाला. तें पळोवन हांव थंय स्टक जालें. हांव सारकें ब्लँक जालें. फकत म्हाका जेजू हें उतर उगडास आसलें. त्या सोरपान म्हाका कांयच करिनासतना पूण यू टर्न घेतलो आनी परतून विंडोंतल्यान भायर गेलो. मागीर हांव खूब भियेलें, बोब मारली. पूण हें सगळें जाता आसतना म्हज्या मनांत एक फकत साम 91:13 ही वड मोती येत आसली. तो सोरोप भायर सरून गेलो, गोलांत लिपलो. जायते म्हज्या भावान, अंकलान, कजनान यत्न केलो पूण मेवलो ना. तेन्ना हांवें आनी म्हजे एल्डर धुवेन ओलिसियान बरोबर जेजूच्या नांवान हुकूम घालो त्या सोरपाक भायर सरून आनी मरून. आनी म्हणलें जें कितें आमी मागलां आमी दुबाव दवरिनासतना पूण म्हणलां तशें जातलें आनी सोत मानता. आनी म्हज्या धुवेन म्हणलें जेजूच्या नांवान आमी आतां त्या सोरपाक पळयलो जाल्यार तो मेलोलो पळयतली. आनी हांवें तांगसान प्रेज करपाक स्टार्ट केलें, प्रेज केलें. आनी हें सगळ्या वेळार म्हजें भिरांत आसली, भितर खूब भिरांत आसली. पूण जेन्ना हांव तांगसान प्रे करपाक लागलें तेन्ना आपुणूच ती सगळी भिरांत गेली. आनी तेन्ना सोरोप भायर सरलो, ताका मारलो. तेन्नाच रोखडोच मारलो ताका. तेन्ना हें सगळें जालें तेन्ना I can only say praise you Jesus because I only trusted God, nothing else. And John 15:7 ही वड आमकां सांगता की तुमी म्हजें सवें रिगून रावतीत जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचें सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां मेळटलें. हें खूब आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलें. Praise you Jesus. Praise the Lord. Praise Hallelujah. God. Praise Thank God. you, Jesus. Praise Thank God. you, Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Beautiful testimony. Thank you, Jesus. Thank you, Jelena. Well done. So, yeah, anyone else? Anyone else has anything to say? Any testimony? Okay, we'll start, brother. Okay. If there's no one going to have any testimony, आमी कमेंट्स करूया आतां. Boy, comment. म्हणटच आमी सगळे आमचे दोळे बंद दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. मोगाळा बापा, तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता. ह्या वेळार हो वेळ तुवें आमकां दिलाय. आमकां सगल्यांक म्हज्या भाव भयणांक जी सगळ्या दुसऱ्या जाग्यांनी आहात, पूण तुवें आमकां हो वेळ दिलाय आमकां बरोबर येवपाक आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां ही शिकवण दिवपाक. पवित्र आत्म्या, तूं आमचो गुरुजी. आमकां ह्या वेळार हें उतर जें आमी आयकता हें सोंपें कर. आमकां आमच्या काळजाच्या जाग्यार हें उतर पडल्या बरोबर आमी तें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक ताची सजमणी मेळोवंक आनी हें उतर जें आमी पाळटले आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक आनी हें जैतिवंत जिवीत आमी जियोंक. हेंच आमचें मागणें आयज तुज्या फुड्यान आमी घालता. सर्गींच्या बापा, हांव तुका ह्या म्हज्या भाव भयणांक जी ह्या वेळार तुजें उतर आयकतल्यान तांचे पासत हांव
तुका आर्गां आनी वाखाण दिता तांच्या फॅमिली पासत. आनी ह्या वेळार बापा हें उतर जें तूं आमकां शिकयता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं हें सोंपें कर आमकां आनी ताची सजमणी दिवन आमकां हें जैतिवंत जिवीत जेजूच्या नांवान जियोंक हें आमकां निर्मी. हें सगळें मागणें आमी कोत्ता बापा तुज्या पुताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 म्हणटच म्हज्या भाव भयणांनो तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. हांव म्हणटा हांव सजमतां की कोणूच हांगा सकाळीं ना, हांगा कोण इंग्लंडान पासून आज जाल्यार दोनपारचो वेळ जाला म्हणटच तुमकां आतां कितें म्हणपाचें बरी सांज दिवं. आनी आमची भयण मारिया जी पत आसा तिका आतां वेळ जालो आतां रातचो आनी आमकां सांजचो म्हणटा खिचोरी जावं आमी. हांव तुमकां सगल्यांक हो माया मोहिमाचो येवकार दिता तुमकां ह्या वेळार. आयज हांव तुमकां त्या ल्हान भुरग्याचें नांव कितें कोणें तें मागणें केलें तें Jelena. जेलिना. Olesia. The child is Olesia, brother. Olesia. And she is Joe's daughter. She's Joe's daughter. Okay. Olesia, देव बरें करूं तुका आनी खरेंच देवाचें बेसांव तुजेर पडों तुज्या फॅमिलीचेर. कित्याक तुवें तें मागणें जें केलें फकत वाचूंक नाय, तुवें खरेंच तें तुज्या काळजांतल्यान पवित्र आत्म्या उद्देशीन तें मागणें केलें आनी तें खरेंच एकदम पावरफूल मागणें तुवें जें केलें. देखून आयज हांव तुजें जें मागणें केलां ताचेरूच हांव नियाळ करपाचो आसा. म्हणटच आयज आमी शिकोया हो कायद्याचो भावार्थाचो कायदो. आनी आमी इंग्लिशीन ताका म्हणटा द लॉ ऑफ फेथ. पूण आमी लॉ ऑफ फेथ हो कायदो भावार्थाचो कायदो शिकच्या पयलीं आमी माकूच्या 11वी चिटीन वसया. माकूच्या 11वी चिटीन 12वी ओळ. ओके. म्हज्या फुड्यान हांवें हें देवाचें उतर फुडें घातलां. म्हणटच तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार पवित्र No, we पुस्तक. are putting it on the screen, brother. Sunday, make me co-host. Okay. I made, Baba. बरें. Oh, yeah, okay. Rao, Bible gata. ओके. बरें तुमी घालता तें म्हणसर हांव तें वाचून कॉमेंट्स करतां. I read, brother. सॉरी. Okay, read. Should I read? रीड. दुसऱ्या दिसा बेतानी टावन येताना ताका भूक लागली. ओके. कोणाक भूक लागली? जेजूक भूक लागली. आनी जेजूक भूक लागताली. जेजूक भूक लागूंक जाय. ओय, मनीस न्हू तो. मनीस तो. ताका ताण लागताली, ताका भूक लागताली, ताका राग येतालो, तो हांसतालो. तो आमचे भाशेन आमी मनशां जे आसा तेच भाशेन जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयल्लो तो मनशा भाशेन येयल्लो. ताका सगळें जें आमकां फावो जाता ह्या संवसारान तें जेजूकूय फावो जातालें. ताका भूक लागताली, ताका ताण येताली, ताका राग येतालो, तो हांसतालो, तो रडटालो. जें आमी कोत्ता तें सगळें जेजू कोत्तालो. देखून ह्या वेळार जेन्ना आमी ही 11वी चीट वाचता 12वी ओळीन कितें आयकता जेजूक भूक लागली. बरें फुडें वाच सिस्टर. पयस जावन ताणें एक पाळलेलें अंजिराचें झाड तेंकलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो. पयस्थान ताणें एक अंजिराचें झाड जें पालोलें तें देखलें आनी ताका कितें फळ मेळत म्हणून तो थंयसर कित्याक गेलो? ताका भूक लागलेली म्हणून. ताका जाय आसलें अंजिराचें फळ खावपाक. ताची भूक ताच्या पोटाक ताका भूक लागली म्हणून ताका कितें खावंक जाय आसलें. देखून तो अंजिराच्या झाडा कडेन गेलो. बरें फुडें वाचया आमी. पूण पाना बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराचो काठ न्हय आसलो. तो अंजिराचो काळ नासलो. आतां म्हज्या भाव भयणीनो बरे भाशेन आयकात.
ह्या वेळार हांव गोंय आहा आनी हांगा झाडांचेर खूब आंबे आसात. झाडाचेर खूब आंबे आसात आनी आमी जाणो की आंबे झाडाचेर येवच्या पयलीं कितें जाता? फुलां येतात. फुलां येतात. व्हेरी करेक्ट, व्हेरी करेक्ट. झाडांक फुलां येतात आनी फुलां केन्ना येतात? आंबे येवच्या पयलीं आंब्याचे खूब पयले कितले कितले म्हयने पयलीं, कितले म्हयने पयलीं फुलां येतात? 1.5-2 महिने पयले. 1.5-2 म्हयने पयलीं फुलां येतात. म्हणटकीर जेन्ना हांव झाडाचेर फुलां पळयतां तेन्ना हांव जाणो की त्या झाडाक आंबे जातले जातले म्हणून. म्हणून. होय की ना? होय. म्हणटच जेजू आतां ह्या अंजिराच्या झाडा कडेन वेता आनी आमी आयकता की तो अंजिराचो काळ नासलो. काळ आमी आतांच आयकलां की तो अंजिराचो काळ नासलो. आयकतात तुमी? येस ब्रदर. तो अंजिराचो काळ नासलो. आतां म्हाका भूक लागल्या जाल्यार आनी हांव एका आंब्याच्या झाडा कडेन आंब्याच्या झाडा कडेन वचत जाल्यार आंबे खावपाक आनी त्या झाडाचेर केन्नाच फुलां येवंक ना, आंबे नात. हांव थंयसर वचत जाल्यार आनी आंबे पळोवंक लागत जाल्यार लोक कितें म्हणटलो म्हाका? पिसो. आंबे काय न्हय. पिसो म्हणटलो. म्हणटच आमी असली कामां करची ना. म्हाका दिसता जेजू मातसो पिसो जाल्लो. तुमी केन्ना चिंतलां अशें? ना ना, ताचें दुसरे भाशेन. आयक 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 आयक. तो अंजिराचो काळ नासलो. जेजूक भूक लागल्या आनी तो एका अंजिराच्या झाडा कडेन वेता जेन्ना तो काळ नासलो अंजिराचें फळ खावपाक. कित्याक गाय गेल्लो तो? कित्या सगळीं पानां आसलीं म्हणटा त्या झाडाक. ओके. आमच्या आंब्याच्या झाडा कडेन पानां नात. आतां आंब्याच्या झाडा कडेन वचत जाल्यार पानां ना जाल्यार खंयसर वतलो ते आंबे खावपाक? अंजिराच्या झाडाक पानां आसलीं तर कितें जालें तर? पानां ताका फोडां येता तेन्नाच पानां आसतात न्ही ब्रदर. सिस्टर मारिया तूं चड जबाब दिनाका. सिस्टर मारिया तूं चड जबाब दिनाका. म्हाका जाय जबाब दुसऱ्यांचो. तूं मातशें आयकात. ओके प्लीज. ओके ओके. म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय. जेन्ना जेजू अंजिराच्या झाडा कडेन वेता आनी थंयसर फकत पानां पळयता, ताका भूक लागल्या, ताका जाय अंजिराचें फळ, ताका पानां नाका. कित्याक गाय सिस्टर मारियान म्हणलें थंयसर पानां आसलीं म्हणून आनी फळ येवंक जाय म्हणून? कित्याक कसलेंय झाड फळ येतलो जाल्यार पानांनी बसता. सिस्टर जोनिना म्हणजे Yes, brother. आतां आमी जेन्ना आंबे खाता आतां सगळ्या आमच्या गोंयांत आंबे सगळ्या झाडांक जावना. थंयसर पानां आहात. पानां आहात म्हणून थंयसर आंबे जाल्यात म्हणटाय तूं? पूण ताका फुले येवपाक जाय न्हू ब्रदर. फुले येतकच आंबे जातात. वय म्हणटच जेन्ना फूल येता तेन्ना आमी जाणो की आंबे येतले. पूण अंजिराच्या झाडाक फकत पानां आसलीं. थंयसर ताका फळ येवंक फुलां येवंक नासलीं. कित्याक गाय गेल्लो तो जेजू? तो एक नवो विचार. शिकोवंक जाय आसलें कशें. Glory he wanted to show us. Jesus wanted to show us What he wanted to show us? कितें दाखोवंक सोदतालो आमकां? how to walk in faith for God's glory. Yeah. Okay, he wanted us to walk in faith. Okay, all right. He wanted to show us the authority. He wanted to give an example for us Example for us. on Yeah. this plant. He wanted to give us. तो आमकां दाखोवंक सोदतालो की जेन्ना आमकां कितेंय जाय, फळां आयलीं ओ फुलां आयलीं, आमी थंयसर फकत भावार्थान वचोंक जाय आनी थंयसर आमकां फळ मेळटलें. तो आमकां शिकोवंक सोदता अशें शिकोवंक सोदतालो तो आमकां. Yes. Yes. Yes, brother. बरें, आतां हांव म्हज्या सिस्टर मारियाक पोत्तून विचारता. आतां परमिशन दिता हांव सिस्टर मारियाक. सिस्टर मारिया, ती सगळीं आमकां कितें सांगतात तें खरें. तुवें तांकां जबाब दिल्लो पूण कोणेच आयकोंक ना. आतां तूं मातसो जबाब दी आमकां सगल्यांक दी.
So now I forgot the question, brother. त्या अंजिराच्या झाडा कडेन जेजू आपली बुक मारपाक थंयसर फळां खावपाक गेलो, वय की ना? होय. तर त्या झाडाक फकत पानां आसलीं आनी देवाचें उतर म्हणटा तो अंजिराचो काळ नासलो. कित्याक गाय जेजू थंयसर त्या अंजिराच्या झाडा कडेन गेलो फळां खावपाक, ताची बुक मारपाक? कित्याक? तेन्ना तो काळ नासलो, पूण फकत त्या झाडाचेर पानां आसलीं. कित्याक गाय गेलो तो? पण ते अंजिराच्या झाडाक पानां असतात तेन्नाच फळां जातात न्ही. सगळीं आयकतात तुमी? सगळीं आयकतात? पळय, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना एका आंब्याच्या झाडाक आंबे आसूंक जाय, ते आंबे जावच्या पयलीं त्या झाडाक फुलां येतात. तेच भाशेन अंजिराच्या झाडाक जेन्ना कितें म्हणटात तें पानां येतात, पानां बरोबर फळूय येता. ओके. आयकतात तुमी? जेजू पिसो नासलो, जेजू एकदम हुशार, देव तो जाणो आसलो त्या अंजिराच्या झाडाक पानां आसात म्हणून, आनी पानां बरोबर त्या झाडाक, अंजिराच्या झाडाक, दुसऱ्या झाडाक न्हय, आंब्याच्या झाडाक, पणसाच्या झाडाक न्हय, पूण अंजिराच्या झाडाक जेन्ना ती पानां येतात, पानां बरोबर फळूय येता. आयकतात तुमी? आतां तुमी म्हणशात जेन्ना क्लास काबार जालो, वो आनी हिंचो ब्रदर आमकां सिस्टर मारयान हाडलो, जेजूक पिसो म्हणटा, बोत्तून आमी ह्याच्या क्लासीक घेवचे ना आमी केन्ना. खंयचो खिचो हाडला ह्या मनशाक, जेजूक पिसो म्हणटा? जेजू देव तो पिशेपणाक गोत्तलो? ना. आमी एक एकल्या झाडाक ओळख जावंक जाय आमकां. एका झाडाची ओळख मेळली की खंय फळ मेळटा तें. अंजिराच्या झाडाचें स्वभाव असो की जेन्ना अंजिराच्या झाडाक पानां येतात, पानां बरोबर फळूय येता. म्हणटकीर जेजू त्या झाडा कडेन वता, कित्याक ताणें थंयसर पानां पळयल्यान आनी पानां बरोबर तो जाणो की फळ येवंक जाय म्हणून. पूण कितें घडटा, जेन्ना तो झाडा कडेन येता, त्या झाडाक फकत पानां आसतात, फळ बिलकूल ना त्या झाडाक. तर जेजू कितें करता? जेजू कितें करता? पळोवया आमी 14 वडील कितें वाचूया आमी, कितें म्हणटा तो. आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, हे फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयतना ताचे शीस आयकताले. बरे भाशेन आयकात, बरे भाशेन आयकात. आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, हे फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयतना ताचे शीस आयकताले. ओके, भाव भयणीनो, बरे भाशेन आयकात. जेजू त्या झाडा कडेन वता, ताका थंयसर फळ मेळना, आनी तो कितें करता झाडाक? त्या झाडाक शिराप घालता, शिरापता त्या झाडाक. आयकात बरे भाशेन. अंजिराच्या झाडाचें काम कितें आसलें? फळ दिवपाक, वय की ना? अंजिराच्या झाडाचें काम आसलें फळ दिवपाचें. अंजिराच्या झाडाचें काम फकत पानां दिवपाचें काम नासलें. अंजिराच्या झाडाचें काम पानां बरोबर फळूय दिवपाचें आसलें. पानां सदांच झाडाक आसतात, पूण फळां कोणाक? एक झाड जेन्ना फळां दिता, ती फळां कोणाक? झाडाक वा दुसऱ्यांक? दुसऱ्यांक. पानां झाडाक आसतात, ती झाडाक जाय, पूण झाडाची फळां ती दुसऱ्यांक आसूंक जाय. आनी हें झाड अंजिराचें एक फुटींग झाड आसलें. ताका कितें म्हणटात इंग्लिशीन? ताका म्हणटात हिपोक्रेट. आमचे भाशेन कितें म्हणटात ताका? कितें म्हणटात आमचे भाशेन कितें म्हणटात? हिपोक्रेट. जो एक म्हणटा कोत्ताच दुसरेंच कोत्ता, एक म्हणटा दुसरें कोत्ता, कितें म्हणटा ताच्या उतरांनी आनी ताच्या कोन्यांनी
एक म्हणटा ते भाशेन जे म्हणटा तो कोन्ना, जे कोत्ता तो म्हणना, म्हणजे त्या मनशाक कितें म्हणटात आमी? फोटकिरो न्हय, फोटकिरो म्हणजे तो सदांच फोट सांगता. ताका एक उतर आसता. जेजून ताका फारिझीयांक कितें म्हणलेलें? तुमी डोंगी. तुम्ही केन्ना आयकलां डोंगी म्हणून? डोंगी म्हणून अशें नांव आहा आमचे भाशेन, डोंगी. हे अंजिराचें झाड एक डोंगी झाड आसलें. म्हणजे जे ते सांगूंक सोदताले आमच्या सोरवंडराक, जे देवाक जे हें झाड रोचलेलें, ते हे झाडाक आमच्या सोरवंडराक म्हणटा, तुका हांवें फटयलो, हांवें तुका सांगलें की म्हज्या झाडा कडेन फळां आहात आनी हांव तुका फकत आयलो, तूं आयलो म्हज्या कडेन, पूण तुका फकत पानां दिलीं. फटयलो की ना? आयकतात तुमी? आमी त्या अंजिराच्या झाडान ह्या देवाक फटयलो, कित्याक तें झाड डोंगी आसलें. भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. देवान आमकां ह्या संवसारान कित्याक रोचल्यान? आपल्या वाखाणी दिवंक. ताका वाखाणणी दिवंक, वय ताका टू बी फ्रुटफूल. व्हेरी गुड सिस्टर फातिमा. आमकां कित्याक देवान रोचल्या? आमी फळां दिवपाक. आतां पळय आमची सिस्टर मारिया कसलीं फळां दिता? ती केळीं दिता. हांव कितें दिता? हांव पपाय दिता. आनी आमची सिस्टर फातिमा चिकू दिता. आनी कोण आमची दुसरी सिस्टर, आमचो ब्रदर जो, तो आनी कितें अननस दिता. आनी कोण कांयंग दिता. आनी आमी सगलीं बरोबर आमच्या सिस्टर मारियान आमकां सगळ्यांक हाडल्या. कित्याक? आतां हांगा आमी सगलीं कातरतल्या, एक फ्रूट सॅलड करतल्या. आनी आमची भयण वलेता आयस्क्रीम घालतली आनी आमी एक बरें फ्रूट सॅलड विथ आयस्क्रीम खातले. आयकतात तुमी? आमी ह्या क्लासीन कित्याक आयल्या? फ्रूट सॅलड विथ आयस्क्रीम खावपाक. पूण हे फ्रूट सॅलड विथ आयस्क्रीम खावपाक आमकां जाय एकल्याक फळां दिवपाक. पूण प्रश्न आमी एकल्याक विचारूंक जाय, आमी फळां दिता काय? आमी फळां दिता काय? ओ फकत आमी धर्म करता, आमी फकत देवस्पण करता, आमी मागणे करता, जेजू 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 म्हूण आमी ताका उलो मारता. पूण खरेंच आमी फळां दिता काय? आयज जेजू आमकां एकल्याक हो प्रश्न विचारता. तो म्हणटा, हांवें तुमकां रोचल्यान ह्या संवसारान फळां दिवपाक. हांव एकल्या कडेन येता. त्या अंजिराच्या झाडा कडेन गेल्लो. त्या अंजिराच्या झाडान एक अंजिराचें झाड डोंगी आसलें. त्या अंजिराच्या झाडान ह्या जेजूक फटयलो. ताका सांगलें, तुका केलो न्ही, लाडू केलो मू तुका, आतां तुका फटयलो मू. तूं कितें सजमलय? जेजू म्हणटा त्या अंजिराच्या झाडाक, तुवें म्हाका, हांवें तुका रोचला, तूं म्हाका फटयलोय? जेजू कितें करता ताका? त्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घालता. त्या अंजिराच्या झाडाक तो शिराप घालता. भाव भयणीनो, हो प्रश्न आमी विचारुया. कितले पाटी आमी आमच्या तोंडांतल्यान आमी उतरां सोडटा, आमच्या भुरग्यांक सांगता, कितें रे नाल्ला भाशेन, कितें रे तूं, शिकोनाय रे, धोळो रे, गोंडो रे तूं. कितले पाटी आमी म्हणटा. भुरग्यांनी मातशी मस्ती केली, कितें मोडलें, कितें रे सगळेंच म्हणटाय तूं, तुज्या हातान कांयच उरोना. आमी कितले आमच्या पाटीन आमच्या तोंडांतल्यान उतरां सोडटा आनी आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या भाव भयणाचेर, आमच्या पाद्रींचेर, आमच्या सगळ्या जो लोक आमचो मोग करता तांचेर आमी शिराप घालता. आमी सोजमना की आमी कितें उलयता तें, कित्याक ह्या तोंडांतल्यान आमी दुसऱ्यांक बेसांव दिता, ना तर आमी तांकां शिराप घालता. भाव भयणीनो, जेजून जेन्ना ह्या डोंगी अंजिराच्या झाडाक पळयलें कितें फळ दिना म्हणून, ताणें त्या अंजिराच्या झाडाचेर शिराप घालें आनी त्याच वेळार तें अंजिराचें झाड सकलातान मोळतान मरोन गेलें. पूण त्या वेळार कोणाकूच कळोंक ना.
कित्याक जेन्ना ताणें शिराप घातलें तेन्ना कोणेच सजमोंक ना की तें आंजीराचें झाड मोडटलें म्हणून. पूण आमी आमकां फुडें वेतले हांव कित्याक आमी आयज हो कायद्याचो भावार्थाचो कायदो आमी शिकपाक आसा. देखून आतां ही तुमकां मातशी इंट्रोडक्शन दिल्या. आमच्या उतरांनी आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, बरे भाशेन आयकात. आमच्या उतरांनी आमच्यान दुसऱ्यांक बेसांव दिवंक जाता और आमच्या उतरांनी दुसऱ्यांचें पाड आनी दुसऱ्यांक शिराप पूण घालूंक जाता. आमच्या पावर कोणाच्या हातान हा? देवाच्या हातान हा, सैतानाच्या हातान हा, म्हज्या घोवाच्या हातान हा, म्हज्या बायलेच्या हातान हा, पाद्रीच्या हातान हा, देवाच्या मनशाच्या हातान हा, कोणाच्या हातान हा? म्हज्याच हातान. म्हज्या हातान हा. म्हज्या नाका सकल म्हज्या जिबेचेर सगलो म्हजो पावर आसा. कित्याक जेन्ना देवान आदावान इवेक रुचलो ताणें तांकां सांगलें हांवें तुमकां रोचला कसो? जसो जसो हांव आसा तसो हांव ह्या मनशाक म्हजे भाशेन रोचतां. जो मनशाक मोग करूंक जाता, ज्या ताच्या काळजांत, ताच्या अंतस्करांत, ताच्या ओतम्यांक हांवें इतलो मोगान भरला, त्याच भाशेन हांव आसा मोगाळ हांव मोग दिवपाचो. पूण ताणें जेन्ना आदावांक त्या भाशेन रोचलो, आदावान इवेन कितें केलें? जें फळ खावंक जायनासलें, देवाक तें सांगलें ताका फळ खायनाका म्हणून, तेंच फळ ताणें खालें. आनी त्याच वेळार तांचो आत्मो मेलो. ती जिवी आसली पूण तांचो संबंद देवाशी तुटलो. तांचो देवाशी संबंद तुटलो. कित्याक जें देवान सांगलेलें तें करूंक पावंक फावना. आनी भाव भयणीनो, आतां 2000 वर्सां पयलीं जेजू ह्या संवसारान येयलो. ताणें आमची पातकां सगळीं घेतलीं आनी जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता, आतां आमचें काळीज म्हणजे न्ही जें हार्ट ब्लॉक जाता आनी ताका बायपास करचो तें काळीज न्ही. काळीज म्हणजे आमचो आत्मो. पळयत पुस्तकान काळीज आनी आत्मो जावन आसा एक. जेन्ना तूं वाचताय म्हजो आत्मो, म्हजें काळीज तेंच जावन आसा. जेजू म्हणटा म्हजें काळीज मोगान बोल्लां तुमचें. जेन्ना आमी सदांच कोणाक व्हॅलेंटायन्स डे कोणाक कार्ड धाडटा ताजेर हार्ट आसता, तें हार्ट म्हणजे हें हार्ट न्ही, तें जावन आसा आमचो आत्मो, आमचो मोगान बोल्लेलो आत्मो. आनी जो मनीस जेजूचेर जी मनशां जेजूचेर भावार्थ दवरता तांचो आत्मो जेजू सारको जाता. जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता ताका इंग्लिशीन म्हणटा म्हजो नवो जल्म जाता. जो जेजून जुवांचे 3री चिटीन दुसरे फावटी जेन्ना म्हाका सिस्टर मारिया चान्स दितली उलोवपाक तेन्ना हांव तुमकां दुसरे भाशेन सांगता की कसो आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. पूण आयज फकत आमी एकाच आमच्या मनान एकूच दवरुया. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमचो आत्मो, आमचें काळीज जेजू सारकें जाता आनी आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. आमी देवाची भुरगीं जाता. हांव जाता देवाचो चलो, तुमी जाता देवाची चोली. आमी जेजू वरवीं आमच्या सगळींच्या भावाची भुरगीं जाता. हांव सजमलो ह्या वेळार जेन्ना तुमी हें खबर आयकतात, म्हाका कितें बरें म्युजीक आयकतल्या तो कितें हालेलुया कितें तरी खबर आसतलो. म्हाका दिसता हांव तुमकां बरी खबर दिना. म्हाका दिसता हालेलुया. ज्या दिसा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानला, त्याच वेळार आमी जालीं देवाची भुरगीं. आमचो आत्मो त्याच वेळार बदललो आनी आतां जेजू आमच्या भितर जियेता. पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमी जाता आनी आतां देव म्हज्या सवें जियेता आनी हांव ताज्या सवें जियेता. आयकतात भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी हें कोवीड चलता. आमच्या गोंयांत ह्या वेळार कोवीड चलता. सगल्यो इग्रोज्यो बंद जाल्यात. पाद्री आपल्या रुमान बसल्यात. गव्हर्मेंट सांगपाक जेन्ना कोवीड काबार जातलें लोकांक म्हणटले पोत्तून ह्या इगोर्जे कडेन. आतां सगळीं तुमी घरा बसात आनी ऑनलायन पळयात. कित्याक इगोर्जेन वचोंक जायना, कोवीड चलता म्हणून. पूण भाव भयणीनो, बरी खबर म्हणजे
जेन्ना हांव सजमतां, जेन्ना ह्या उतराची म्हाका सजमणी मेवता की जेजू म्हज्या भितर जियेता, हांव जावन आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें. जेन्ना ज्या दिसा हांवें जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानला, तेन्ना जेन्ना ज्या जाग्यार हांव आहा देव म्हज्या सवय आसा आनी हांव देवाचें मंदीर जावन आसा. हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हाका भायर वचोंक जायना जाल्यार नो प्रॉब्लम, म्हाका इगोर्जेक वचोंक जायना प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. पूण म्हाका जेजू म्हजे कडेन आहा, ताजें उतर ताजे म्हजे भितर आहा आनी म्हाका ह्या वेळार कसलीच भिरांत ना, कसलोच भंय ना. आनी देखून हांव भायर वता, हांव देवाचें उतर परगट करता. म्हाका कोण बंद करूंक कोणाक शक्ती ना म्हाका बंद करपाक. म्हाका ज्या जाग्यार वचोंक जाय, कोणाच्या घरा वचोंक जाय, हांव वेतां आनी थंयसर हांव देवाचें उतर परगट करता. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना हो संवसार जो जेजूक ओकोना, जो लोक ह्या वेळार जेजूक ओकोना, तो भिरांतीन आसा, कित्याक तांचे कडेन जेजू ना. पूण आमी जी भावार्थी म्हणटा, आमी जी म्हणटा जेजूचे आमी पाटलावदार, आमकां कसलीच भिरांत आसपाची गरज ना. कोवीड आमकां भियेता, कित्याक जेजू आमच्या सवय आहा, आमचें मंदीर जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो, ह्याच वेळार तुमच्या मदें जी भिरांत आसा, तुमच्या मदें जी आडकोळ आसा, ज्या मदें तुमच्या सगळें टेन्शन आसा, ह्याच वेळार तुमी तुमचें तोंड उक्तें करून म्हणात, जेजू तूं म्हज्या भितर आसाय, हांव तुजे भितर आसा, तूं म्हजे भितर जियेताय, हांव तुजे भितर जियेतां. म्हजी कूड जावन आसा तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हाका कसलीच भिरांत ना, तूं भितर हाय, म्हाका तुजी शक्ती हा. कोवीड आनी कसलेच व्हायरस म्हजेर कसलोच अधिकार ना. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो, भाव भयणीनो, बरे भाशेन आयकात. जेन्ना हे सत आमकां सजमून येता, जे सत, जे देवाच्या उतराची सत आमकां सजमून येता, त्या वेळार आमी फकत उतरां उलोवचें ना, आमी फकत मागणें करचें ना, आमी फकत चड तेर्स आनी चड उतरां उलोवचीं ना. आमी फकत म्हणटलें, जेजू तूं म्हजे भितर जियेताय, हांव तुजे भितर जियेतां, तुजें उतर म्हजे भितर मास जालां आनी देखून हांव तुजें स्वर्गीच्या बापाचो भुरगें जालां, हांव भुरगो जालां आनी तूं म्हजे भितर हाय. देखून ह्या वेळार म्हाका कसलोच भिरांत ना, म्हाका कसलोच सैतानाक, पिडेक, रोगाक, कसल्याकूच म्हजेर कसलोच अधिकार ना. आनी भाव भयणीनो, आयजतान जेन्ना तुमी हे देवाचें उतर आयकतात, तुमच्या पेपराचेर बरोवन दवरात आनी केन्नाच विसर नाकात. ही बरी खबर जी तुमी आयकतात दुसऱ्यांक सांगात. दुसरो कोण म्हणटलो, अरे बाबा म्हाका भिरांत पडल्या, हे कोवीड आयलां, हें जालां, तें जालां, सर्वीस गेल्या म्हजी, आतां जॉब ना, म्हाका गाल्फान वचोंक जायना, म्हाका कुवेट वचोंक जायना, सगळें बंद जालां, फ्लायट वचोना, म्हजो पासपोर्ट आतां म्हाका इंग्लंडाक वचोंक जायना, म्हाका ऑस्ट्रेलियाक वचोंक जायना. सगळें तें जें आयकतात जायना म्हणून देवाच्या राज्यान कसलें जायना म्हणना, सगळें जाता जेन्ना आमी जाणो आमी कोणाची ती आनी जेजू कोण आमचो म्हणून. आयकतात तुमी, आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या मनाची ह्या वेळार नोडसणी करुया. हांव तुमकां फकत आयज तुमकां शिकोवन दिवंक ना की आज तुमी सगळीं बरें आयकतल्यार, अरे कितें बरें देवाचें उतर आयकलें, बरो ताळो मारलो, बरो शर्माव दिलो. हांव असल्यो वस्तू करपाक येवंक ना. हांव तुमकां सजमणी दिवंक ना देवाची. ही तुमची भिरांत जी आसा तुमच्या भितर पयस जावपाक. आनी ह्या वेळार जेन्ना तुमी जेजूच्या उतराचेर बावाट दवरतात, जेन्ना तुमी सजमतात की जेजून तुका ज्या जाग्यार हाडला, आयकात बरे भाशेन, देवान आमकां ह्या संवसारान फळां दिवपाक हाडल्यान, आमकां टायम पास करपाक हाडूंक ना. आयकात बरे भाशेन, जेजून अंजिराच्या झाडाचेर शिराप घातलें. कित्याक? तें अंजिराचें झाड डोंगी आसलें. ते फकत बसलेले आपल्या आल्ताराचेर, आपल्या कदेलीचेर आनी टायम पास करताले, कसलीच फळां दिनासले. पूण जेन्ना त्या अंजिराच्या झाडाक जेजून ओकलो त्या झाडाक, ताणें ताका झाडाक शिराप घातलें. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कसलीच फळां दिनात, तूं खिचोरूय जावं आसा, तूं गोंया जावं, तूं बॉम्बे आसाव, ऑस्ट्रेलिया जावं, इंग्लंडाक जावं, कॅनडा आसो, खिचोरूय जावं, देवान तुका त्या जाग्यार कित्याक हाडला?
फळां दिवपाक. देवान तुका ज्या जाग्यार तूं हा ह्या वेळार तुका धाडला फळां दिवपाक. कित्याक तूं फळां दिनाय जाल्यार जेन्ना जेजून त्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घातले, जेजू एका दिसा जो लोक फळां दिवना तांकां सर्गीचें बाग फावो जावचें ना. सासणाच्या सासणांक देखून ह्या वेळार भाव भयणीनो गरज आमकां हें उतर आमच्या काळजान रिगून भायर सरोन हें फळां दिवपाक. आमच्या आयकात बरे भाशेन फुडें तुमकां ह्या कायद्याचो भावार्थाचो कायदो जो हांव शिकोवंक सोदतां तुमकां, हें फकत हांव आजून कॉमेंट्स करूं ना, फकत इंट्रोडक्शन दितां. आयकात बरे भाशेन, तुमी ज्या जाग्यार आसात ह्या वेळार, ज्या जाग्यार आसात, देवान तुका त्या जाग्यार धाडला फळां दिवपाक. तुज्या फामिलीन, तुज्या काजाऱ्या जिवितान फळां दिवपाक तुका दोगां बरोबर तुमकां दोगांय बरोबर दवरल्यान. आतां म्हजी बायल आसा ती हांगा आतां ह्या म्हजे बरोबर ना, कित्याक ती आतां जेवण करता. ती आतां तिची क्लास जाली पूण ती आतां गेल्या कुजनान आनी थंयसर आमचें रातचें जेवण तयार करता. भुरगीं शिकतात, हांव आतां ह्या वेळार हें काम करतां. पूण जेन्ना हांव आनी म्हजी बायल बरोबर आमी केन्ना हें बायबल स्टडी करता, चारांक आमची सदां आसता, ती वाचता, हांव देवाचें उतर परगट करता, आमी बरोबर सदांच काम करतात. आनी जेन्ना मनशाक एका बायलेक आनी एका दादल्याक बरोबर काजाराच्या जिवितान जोडून हाडल्यान, तेन्ना ताणें तांकां बरोबर हाडल्यान तुमी समजतात की तुवें मेवलाय घोवाक, घोवान मेवला बायलेक, थंय जायना. तें जें जेजून घडून हाडलां देखून जेजून तुमकां बरोबर हाडल्यान. आयकात बरे भाशेन, कित्याक फळां दिवपाक. फळां दिवपाक जेन्ना एक घोव आनी बायल बरोबर जाता काजाराच्या जिवितान, ती फळां कसलीं दिवपाक, मोगाचीं. आनी तो मोग जे भितर आसता जेजू वरवीं, ती फळां भुरगीं जातात आनी आतां देवाचें राज परगट फुडें जाता. पळय आयकात भाव भयणीनो बरे भाशेन, जेन्ना एक दादलो आनी बायल काजारा जिवितान तांचो संबंद जाता, कितें घडटा, ती मोगान आसतात, तांचो संबंद गोट आसता आनी त्या संबंदा वरवीं तांकां भुरगीं जातात. कितले फावटी आमी आमचेंच पळयता, आमी आमचे दादलो घोव म्हणटा म्हाका तुजे बायलेक म्हणटा आमचो हनीमून काबार जालो, आतां म्हजेंच पळयतलो, म्हाका बसोंक जाय आनी फकत टीव्ही पळोवंक जाय, म्हाका बसोंक जाय फकत तूं रांद आनी म्हाजें पोट भर. बायल म्हणटा तूं आतां कामाक वच, हांव फकत घरा बसतां आनी तूं म्हाका एक हावज मेड हाड आनी हांव ताका सांगता हें कर, काफ्रियाल कर, आनी कितें कर, आनी कितें तें आमचें कोता कितें म्हणटा आमी तें सरपतेल कर, हें कर, तें कर, हांव फकत बसतां आनी तूं म्हाका मातशें म्हज्या तोंडानूय घालपाचें काम तुंय कर, कित्याक म्हाका कांयच करपाची गरज ना. भाव भयणीनो, असलें काम करीत जाल्यार आमी फळां दितात काय? हांव तुमकां विचारता, आमी फळां दिता काय? ना. आमी फळां दिनात. आनी देखून आयज जेजू आमकां कितें सांगता, खंयचोरूय आसूं आमी, खंयचोरूय, गोंया आसूं, सालसेत आसूं, बार्डेज आसूं, मुंबय आसूं, ऑस्ट्रेलिया आसूं, कॅनडा आसूं, UK आसूं, अमेरिकाक आसूं, खंयचोरूय मुनाचेरूय आसूं, आमकां देवान बरोबर हाडल्यान काजाराच्या जिवितान खंयचोरूय आसूं, कित्याक ही फळां दिवपाक, ही बरीं फळां दिवपाक, हो मोग जो देवाचो आमच्या भितर घाला. कित्याक भाव भयणीनो जाणात तुमी, जो मोग आमच्या भितर आसा तोच आमी दिवंक पावता. आमच्या भितर मोग ना, आमी फकत दुसऱ्यांक त्रासूच घालतले, आमी कोणाक मोग दिवचो ना, कित्याक आमी आमचेंच पळयतले. ताका इंग्लिशीन म्हणटा आय वील बी अ सेल्फीश पर्सन, आय वील बी ओनली सेल्फीश, म्हाका मी म्हणून. केन्ना बायलेक घोवाच्या तोंड उक्तें करपाचें आनी ताच्या तोंडान घालचें पडटा, कित्याक तो इतलो आळसी जाता, ताका कसलेंच कांय काम करूंक जायना म्हणून. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या आमच्या जिवितान, काजाराच्या जिवितान खंयचोरूय आसूं, ही फळां दिवपाक. आनी फळां कसलीं? मोगाचीं फळां दिवपाक. आमी मोगाचीं फळां दिना जाल्यार आमी जाणो कितें जातलें तें. कित्याक जेन्ना जेजून ह्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घातलें, त्याच वेळार तें अंजिराचें झाड मेलें. आतां आमी फुडें वचया, आमी मार्कूची 11वी चीट, आमी 20वी ओळी वचया. 20वी ओळी
वर्स नंबर 20. कित्याक जेन्ना जेजून अंजिराचे झाडाक शिराप घातलें त्याचे उपरांत कितें घडलें, तो देव मंदिरान गेलो, तो पयस गेलो आनी थंयसर सगल्यांक तें आमी वाचिना, पूण आतां आमी वाचया कितें घडटा. आयज ताणें त्या झाडाचेर शिराप घातलें, आतां पळोवया कितें घडटा दुसऱ्या दिसा. कोण वाचता प्लीज? Mark 11 verse number 20. 20 Baba. I'll read, brother. Yes, Yeah, please go read. ahead. Verse number 20. We are coming. आता आमी बावडचो कायदो शिकपाक तयार रेडी आतां आमी. आतां इंट्रोडक्शन जालें. आतां जे आमी शिकोवंक सोदता, मातशें तुमचे बरोबर एक पेन आनी पेपर बरोवन दवरा. हें आमी कितें शिकता आयज, आमी बेगीन शिकोया, 10-15 मिनटां बेगीन शिकोया. ताज्या उपरांत कोणाक पेकोणी जाय जाल्यार आमी पेकोणी पळोवया कशी जाता ती. देव कशी पेकोणी आमकां फावो करता. वर्स नंबर 20. Okay, brother. दुसरे सकाळ तेवशिल्यान वेताना ते अंजिराचे झाड पालवतान फुलोलें तांणी देखले. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय रब्बाय मुणगे गुरुजी, तुवें शिराप लावलें अंजिराचे झाड सुकून गेलें. ओके. जेजून राव सिस्टर राव. दुसऱ्या सकाळी थेवशिल्यान वेताना ते अंजिराचे झाड पालवतान सुकलेलें ताणें देखलें. कितें म्हणटाय गाय? हे कितें बरयलां तें सोत? त्या झाडाचेर म्हणटा आयज ताणें त्या झाडाक शिराप घातलें. शिराप घालच्या पयलीं त्या झाडाचेर कितें आसलें? त्या झाडाक कितें आसलें? सगळीं पानां आसलीं, वय की ना? फळ नासलें, पूण पानां आसलीं. पूण जेन्ना जेजून शिराप घातलें, तें झाड मेलें. तांकां कळोंक ना, तांकां दिसोंक ना. पूण दुसऱ्या दिसा जेन्ना त्या वाटेर ते वेताले, तेन्ना ताणें अंजिराचें झाड सगळें सुकलेलें पळयलें. एका दिसान 12-13 वरांनी तें झाड सुकलें. फकत जेन्ना जेजून तीं उतरां उलयलीं. आनी ताणें कितें म्हणटा 21 वडीन, पेद्रून उगडास करून, पेद्रून आयकल्लें, ताच्या शिसान आयकल्लें जेन्ना जेजून शिराप घातलें तें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय राबी. तो जेजूक कितें सांगता? तो एकदम उचांबळ जाता. अरे हे झाडाचेर पानां आसलीं काय? अरे जेजू मातसो पळय. तुमकां दिसता की जेजू अजाप जाल्लो? ना. कितले पाटी आमी जेजू कडेन वेता, जेजू खंय बसलाय तूं वयर? तूं थिंचर बसलाय बापाचे कडेन. कितें कोत्ताय तूं? तुका सजमना हांव कितले त्रास भोगता हांगा ती? सगळ्यांक हांगा कोवीड जाला. म्हज्या भुरग्यांक शिरवीस ना. आतां म्हजी बायल घोव सगळीं आमी आतां सगळीं पयस जावन आमी हांगा आयल्या. कांय शिरवीस ना, कांय ना. कितें कोत्ताय तूं सायबा? कितें कोत्ताय तूं? आमी तेंच कोत्ता. पळयात पेद्रून कितें म्हणलें तें जेजूक. जेजू पळय राबी, पळय गुरुजी, तुवें शिराप घातलेलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजूक ती खबर दिवपाची आसली. जेजू जेन्ना शिराप घातलें त्याच वेळार तो जाणो तें झाड मेलें म्हणून. पूण पेद्रू दुसऱ्या दिसा तें पळयता आपल्या दोळ्यांनी आनी तो म्हणटा, गुरुजी तें झाड सुकलें. कितले पाटी आमी जेजू कडेन येता आनी आमची सगल्यो खबरो सांगता. जेजू हांव नको आतां ही कसली बायल मेवला ती, हांव नको कसलो घोव मेवला तो, हांव नको कित्याक आमी काजार जाले गाय, हांव नको आमी कित्याक आमी ह्या जाग्यार आयल्या गाय. आमी आसूंक जाले आमच्या कांयगोडच्या प्रायेर आनी बरें वारें खावपाक. आमी आणखी जाग्यार पावले. आमी असल्योच आमच्यो खबरो जेजू कडेन आसतात. कित्याक आमी जेजू कडेन येता आमकां जेजूक सांगपाक, अरे बाबा जेजू तुका आख्खो संवसार तुज्या तकलेर आहा, म्हाका मातशें म्हजें आयक मागणें, म्हजें मातशें आयक. हांव तुका सांगूंक सोदतां की आतां म्हज्या जिवितांत कांयच बरें ना, तुका कांयच कळना. तुजो कंप्युटराक वायरस जाला देखून हांव तुजे कडेन आयलां सांगपाक तुका म्हजी खबर. म्हजो घोव असो हा, बायल अशी हा, हें हा, तें हा, सगल्यो खबरो आमी आमच्या जेजूच्या कंप्युटरान घालपाक आमी मागणें कोत्ता, वय की ना? आनी आमी हाका म्हणटा मागणें.
आनी हांव तुमकां विचारूंक सांगता, हें आमी कोत्ता तें मागणें? ना. ना. भाव भयणीनो, हें जें आमी जेजूक सांगता, जेजू पेकोणी दी म्हाका, ह्या म्हज्या चल्याक हें कोर, म्हाका सर्वीस दी, म्हाका हें कोर तें कोर. जेजू कितें कोत्ताय काय तूं? म्हाका आनी तुजें आनी मागणें नाका, कोणूच नाका म्हाका. म्हाका बसोंक जाय जाग्यार आनी फकत म्हज्या तोंडान कितें कोणें जेवण घातलें तितलेंच जाय म्हाका. कांयच तूं करिनाय म्हाका. आनी देखून आमी पेद्रू भाशेन अशेंच कोत्ता. पूण आमी सोजमना की पेद्रू भाशेन आमी जेजूक सांगता, जेजू त्या झाडाचें शिराप घातलें, हें जालें, आनी तो शेजारी, आनी ती बायल, आनी तो म्हजो भाव, आनी ती माय, आनी ती सासू माय, सगळ्यांच्यो खबरो आमी जेजू कडेन येवंक सांगता. जेजू कांय नको. जेजू मातसो आतां ताजो कंप्युटर मातसो आतां कितलीं वर्सांनी मातसो स्लो जाला. वय की ना? वय की ना? स्लो जाला वो फास्ट जाला? जेजू सगळ्यांक जाणा. भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 13 8वी ओळ. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स नंबर 8 कितें म्हणटा? हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स नंबर 8 कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्त कोदींच केन्नाच बदलना. काल, आयज आनी सदांकाळ तो तोच. काल, आयज आनी सदांकाळ तो तोच. तो खुर्सार आमचे पासत मेलो, इतलो आमचो मोग कोत्ता तो आतां बापाच्या उजव्याक पडला आनी पळयता कोण ताचें उतर उलयता, कोण ताच्या उतराचेर बावाट धरता. आनी तो म्हणटा, बापा ही म्हजी भुरगीं पळय कितलें म्हजो उलो मारतात, म्हजे उतर तांच्या तोंडार आसता. तांकां जें काय आय दादोसपण दी, सगळें दी. पूण जो लोक ताचे कडेन येता आनी फकत म्हणटा तूं असो तूं तसो कांयच करिनाय का, तांकां तीं देवा कडसून पयस वेतात आनी तांकां कसलेंच बरें देवाचें फावो जायना. कित्याक तीं सगळ्या वेळार गुणगुणटात. तुमी केन्ना आयकलां कोणूय म्हणटात तो कित्याक गाय गुणगुणटा? गुणगुणाचें केन्नाच तुमी आयकूंक ना? म्हजी आमची भास हांव आतां इतल्या वर्सांनी आमची भास उलयता, पूण जेन्ना ल्हान आसलो लोक गुणगुणटालो. तुमी केन्नाच गुणगुणनान? होय ब्रदर, गुणगुणटा. ममरींग रायट. म्हजी फकत सिस्टर मारिया गुणगुणटा आनी कोणूच हांव गुणगुणटा, मारिया गुणगुणटा. आमी सगळीं बरीं मनशां, सगळीं सांदान. तुमी कुमसाराक वचोंक जाय आतां. आमी गुणगुणटात वो गुणगुणनान? गुणगुणटात. आमी गुणगुणटात आनी त्या देवा कडेन वेता, जेजू म्हाका एक सर्वीस दी, जेजू म्हाका बेसावन भर. आनी त्याच वेळार आमी गुणगुणटा. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, आयकात बरे भाशेन. जेजू आयज आमकां कितें बरें शिकोवंक सोदता. आमी 22 वडीन वसया आनी 22 ते 25 वड आमी पयलें वाचुया. पोत्तून फास्ट हांव तुमकां सुजमणी दिता, त्याच्या उपरांत आमी मागणें करुया. 22 to 25 मातशें स्लो वाचा सिस्टर. 22 to 25 एकदम स्लो वाच, एकदम स्लो वाच. माकुची जेजून जाप दिली, देवाचेर बावाट दोरात. देवाचेर बावाट दोरात. मनशांचेर बावाट दोरी नाका. तुज्या घोवाचेर बावाट दोरी नाका. तुज्या बायलेचेर बावाट दोरी नाका. तुज्या सासूबायचेर बावाट दोरी नाका. त्या मिनिस्टराचेर बावाट दोरी नाका. जेजूचेर, देवाचेर बावाट दोरात. म्हणजे ताज्या उतराचेर बावाट दोरात. ताज्या उतराचेर बावाट दोरात. ओके सिस्टर, फुडें वाच. 23 वड. हे हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव दोरी नासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण बावाट धरून ह्या दोंगराक म्हणटी, हांगा सोल्लो उठ आनी दोरयांत वच, ते तांची सोरी घडटले. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण बावाट धरात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना
कोणाचेर आड तुमकां आसत तितले बोगसात आनी तुमचो सोर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशितलो. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हांव पोत्तून 25वी वड हांव पोत्तून वाचतां. 25वी वड. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना, ह्या वेळार तुमी सगळीं उबी रावल्यात ओ तुमी बसलेल्यात आसात? बसल्यात. थोडी वही बसल्यान बाजेर बसल्यान आनी थोडो कोण बसला तो वाचता म्हणटा, कोण आपली बायल आयकता, घोव आयकता म्हाका दिसता, आनी तो म्हणटा अरे तो आनी कोण आयकता रे, व्हडल्यान आवाज कोत्ता. आमी देवाचें उतर म्हणटा, तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना. आमी कितलीं उबी रावल्यान ह्या वेळार? ना. आमी सगळीं बसून आसात, वय की ना? आयकात बरे भाशेन. जेजू म्हणिना की तुमी जेन्ना मागणें कोत्तात फकत उबी रावंक जाय. जेजू म्हणिना की तुमी मागणें कोत्ताना तुमी दिमी घालूंक जाय. जेजू म्हणिना की तुमी मागणें करूंक जाय तेन्ना तुमी बरे भाशेन बसोंक जाय. मागणें कोत्ताना तुमचें मन आनी तुमचें काळीज उक्तें आसूंक जाय. आयकतात भाव भयणीनो? आमी न्हिदोन आसां तेन्ना लायट बंद आहा, आमी न्हिदल्याव, आमी सामकी बरी करून न्हिदल्याव, आमची तकली आमच्या कुशार आहा आनी तरी आमच्यान मागणें करूंक जाता. कित्याक आमचें मन आमचें काळीज त्या देवा कडेन आहा, तेन्नाच आमी मागणें करूंक जाता. म्हणटच जेजू जेन्ना म्हणटा फकत हांवें उबें रावंक जाय तेन्ना मागणें, फकत तो कितें म्हणटा? जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तो कितें म्हणटा? कोणाचेर आड तुमकां आसत कितलें, कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलें ही बोगसात आनी तुमचो सोर्गीचो बाप तुमच्योय चुक्यो बोगशितलो. आमी आमच्या बाबा कितले पाटी म्हणलां, दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, तेजे उपरांत आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिता, तशेंच आमची पातकां बोगोस. म्हणजे जेन्ना दुसऱ्यांक हांव बोगशितां, आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना कोणें म्हजेर वायट केलां, कोणें कितें वायट केलां म्हजेर, तांकां हांव बोगशितां तेन्नाच की देव म्हाका बोगशिता. जेन्ना कोणें म्हाका वायट केलां, कोणें म्हजे एक बंदूक घेवन म्हाका मारला, आयकात बरे भाशेन, कोणें बंदूक घेवन म्हाका मारला आनी हांव वाचतां आनी हांव सजमतां आनी म्हाका कळटा की ह्या मनशान म्हाका तें बंदूक मारलां, म्हाका गरज त्या मनशा कडेन वचपाक आनी ताका बोगसणें दिवपाक. तुमी आयकतात? ताणें तो म्हजो जीव काडूंक सोदतालो, पूण गरज म्हाका ताका बोगसणें दिवपाक. कित्याक हांव जेन्ना ताका बोगसणें दिना, देव म्हाका बोगसणें दिना आनी देवाचें कसलेंच म्हज्या जिवितान म्हाका फावो जायना. आयकतात बरे भाशेन तुमी? आमकां बोगसणें देवाचें मेळपाक आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय. आनी जेन्ना देव आमकां बोगशिना, आमकां देवाचें कसलेंच बेसांव, कसलेंच बरें आमकां फावो जायना. कित्याक आमीच बोगसणें दिनासतना रावता आनी आमी आमच्या जिवितान एक सोत्री घालता, ती सोत्री दिसना आनी देव सगळीं बेसांव घालता. पूण आमी बोगसणें दिना तें आत्मा आमचे भितर आसा म्हणून आमी एक सोत्री उक्ती केल्या, सगळीं बेसांव भायर पडटात, पूण आमच्या जिवितान ती बेसांव येनात. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्याच वेळार आमी सगळ्यांक बोगसणें दिवपाक. जो लोक आमच्या जिवितान आसा, जो आजुनूय जिवो आसा, जो मेलोलो आसा, तांकां सगळ्यांक बोगसणें दिवपाक. कोणें आमचेर ब्लॅक मॅजीक केल्या, कोणें आमचें ब्लू मॅजीक केल्या, कोणें आमचें पिंक मॅजीक केलां, कोणें आमकां वायट केलां, कोणें आमकां दुखयलां, तांकां आमी ह्याच वेळार जेन्ना आमी तांकां बोगसणें दिता आनी तुमकां थोड्या वेळान हांव तुमकां तुमचे बरोबर मागणें करतलो, त्या वेळार तुमकां तें बोगसणें फावो जातलें आनी त्याच वेळार सगळें जें तुमच्या जिवितान ब्लॉक आसा, जें तुमच्या जिवितान बरें जायना, तें ब्लॉक भायर काडटकूच सगळें देवाचें बेसांव, सगळें बरें तुमकां फावो जातलें. तुमी ताचेर बावट दवरतात? प्रेज
प्रेज गॉड म्हणजे 25वी वोट तुमकां सजमली जेन्ना कोणे म्हाका कोण मुजेर आड आयला कोणे म्हाका दुखयला म्हाका गरज तांकां बॉक्सांनी दिवपाक आतां पोत्तून आमी 23 वोडीन वसया कित्याक 25 वोडी बॉक्सांनी दिवपाचें काम देखून आमकां तें पयलें करपाचें आतां 23 वोडी वसया 23 आनी 24 वोड आनी 5 मिनटां घेवया आनी ताचे उपरांत मागणें कॉमेंट्स करुया 23 वोडीन वसया 23 वोड कितें म्हणटा कोण आपल्या काळजान आयकात कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरी नासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण भावाड धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगा सरलो उठ आनी दर्यांत वच तें ताच्या सोरींक घोडटलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणजे कितें हांव कसल्या दोंगराक म्हणजे हांव त्या कॅन्सराक म्हणूंक जाला म्हज्यान ह्या कोविड-19 वायरसाक म्हणूंक जाता म्हज्यान म्हज्या काजराच्या जिवितान कसलो त्रास आसा कसलो आल्कोल आसा त्या प्रॉब्लेमाक सांगूंक जाता म्हाका म्हजें शिरवीस ना कसलें वायटपण हा ताका तेजे कडेन उलोवंक जाता पूण आमी कितें करता आमी आमच्या दोंगरा कडेन उलोवपाचें आमकां देव सांगता आमी आमच्या दोंगरा कडेन उलोवंक जाय पूण आमी आमच्या दोंगरा खोडे उलोवंक जाय पूण आमी देवा कडेन सांगता देवा तूं म्हजो दोंगर काड तूं म्हजें कोवीड वॉर तूं म्हाका एक सर्वीस दी आनी देव म्हणटा म्हजे कडेन येनाका तूं त्या दोंगरा कडेन उलय तूं म्हज्या नांवान उलय कित्याक हांव तुजो व्हडलो देव तुका सगळें करतलो ती पदवी हांवें तुका दिल्या आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो जें देवान तुका आनी म्हाका सांगलां करपाक तो देव करचो ना तें काम हांवें करचें पडटलें जेजूच्या नांवान कित्याक ती पदवी जेन्ना हांव जेजूचो भुरगो जाता हांव जेजूची भुरगीं जाता तेन्ना ती पदवी म्हाका जेजूच्या नांवान मेवता आनी जेजूच्या नांवान ती पदवी यूज करून म्हाका सगळें देवाचें बरें फावो जाता आयकतात ओके 24 वोडीन वसया ह्या पासत तुमी प्रार्थून म्हापशा तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावाड दवरात आनी तें तुमचें जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगता भाव भयणीनो कितें म्हणटा जेजू जेन्ना तुमी ताज्या उतरान तुमी मागणें करतात तुमी म्हणटात जेजू तुज्या गायांनी म्हाका म्हजी पेकोणी मेवली ताजें उतर घेवन आमी मागणें करता त्याच वेळार तें आमकां मेवलें म्हणून आमी खरेंच भावाड दवरता म्हणून आमकां तें फावो जाता त्याच वेळार आनी मेवलें म्हणून आमी आतां कितें म्हणटलें जेजूक मेवलें म्हणून आर्गां दितलें व्हेरी गूड आतां तुमी मातशें एक पेन एंड पेपर घेयात आनी हे 5 पॉयंटी बरोवयात आनी ताचे उपरांत आनी 2 मिनटांनी आमी मागणें कॉमेंट्स करुया भावार्थाचो कायदो पयलो दुसऱ्यांक बोगसणें दिवपाचें पयलें आमची कोणेय आमचेर आड येयला बोगसणें दिवपाचें काम हें पयलें भावार्थाचो कायदो फॉरगिव अदर्स कशें करपाचें तें हांव तुमकां सांगता आतां दुसरें आमी ह्या दोंगरा कडेन उलोवंक जाय उलोवपाचें काम तें म्हजें काम दोंगरा कडेन उलोवपाचें काम म्हजें म्हणटच दुसरो कायदो कितें दुसरो पॉयंट कितें जालो पयलो बोगसणें दिवपाचो ताचे उपरांत आमी उलोवपाचें दोंगरा कडेन भावार्थ धरून तिसरें म्हणजे भावार्थ धरून कितें जें हांवें म्हणलां हांवें भावार्थ धरूंक जाय आय हॅव टू बिलीव सो पयलें फॉरगिव देन स्पीक टू द माउंटन ताचे उपरांत भावार्थ धरूंक जाय म्हणजे आय हॅव टू बिलीव आनी हांव बिलीव केला म्हणून आय नाव रिसीव आतां मेवलें म्हणून हांव तें आपणायतां रिसीव आनी निमणें म्हणजे मेवलें म्हणून हांव कितें करतलो आर्गां दितलो व्हेरी गूड सो ही जी 5 पॉयंट्स बरोवयात आनी ह्याच 5 पॉयंट्सा प्रमाणे आमी मागणें करुया सगल्यांक आमी मागणें करुया सगल्यांक ज्या वेळार तुमी आयकना जाल्यार ह्या वेळार तुमकां सगल्यांक ह्या वेळार जेजू बसावनी बरोवंक सोदता तुमकां सगळें बरें दादोसपण देवाचें सर्गीचें ह्या वेळार फावो करूंक सोदता ह्योच वेळ आतां आमी तयार जाल्या कित्याक ह्या देवाच्या उतराची सजमणी मेवल्या म्हणून पोत्तून म्हणटा पयलें काम भावार्थाचो कायदो फॉरगिव बोगसणें दिवपाचें दुसरें स्पीक टू द माउंटन उलोय दोंगरा कडेन
तिसरें भावार्थ दवर की तुका मेवलें म्हणून तूं रिसीव कर आपणाय तें आनी तेजे उपरांत मेवलें म्हणून तुका हातान ना पूण तुका मेवलें म्हणून भावार्थान तूं आतां आर्गां दित राव आनी जेन्ना तूं आर्गां दिताय तूं आतां सगलें देवाचें आपणायताय. व्हेरी गुड. बोलेतान ताणें सगलें घालां स्क्रिनाचेर चॅट लायनीन ताणें सगलें घालां. फॉरगिव अदर्स, स्पीक टू द माउंटन, बिलीव, रिसीव, गिव प्रेज, गिव थँक्स टू द लॉर्ड. ओके. Praise God. आतां हांव तुमकां फकत एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. ओके. आयकात बरे भाशेन. कोणाक तरी कसलो प्रश्न सगळीं तुमी सजमल्यात जे तुमकां ही शिकवण दिल्या सगळ्यांक सजमले कसलो कोणाकूच डावट आसा जाल्यार ह्या वेळार विचारात. कित्याक जेन्ना आमी कॉमेंट्स करता मागणें करपाचें तुमकां कसलो डावट आसत जाल्यार तुमकां ती सजमणी तुमकां आतां फायदो मेळचो ना. कसलोच डावट आसा ह्या वेळार तुमी म्हाका विचारात तुमी. नो प्रॉब्लम. कोणूय कसलो कितें सिंपल क्वेश्चन आसूं कितेंय जावं मातशें तुमी विचारात. फायदो तुका. सजमणी मेळनासतना रावं नाकात. हे आमी बिश्टी क्लास दिवपाक आमी काबार करपाक हे येवंक ना. आमी तुमकां सजमणी दिवपाक. देखून भाव भयणीनो सजमणी मेळोंक ना जाल्यार मातशें प्लीज उपकार करून तुमी प्रश्न विचारात. कित्याक एक पाटी आमी कॉमेंट्स करतकूच तुमकां सगल्यांक हें बरें फावो जातलें. कोणाक प्रश्न हा? एनीबॉडी? Any question? दोंगरा कडेन उलोवपाक म्हणून जाय जाल्यार मनशा कडेन देवाचें उतर आसपाक जाय. रायट ब्रदर? येस. म्हणटोच जेन्ना देवाचें उतर म्हज्या काळजान आसा तेन्ना हांवें तोंड उक्तें करूंक जाय आनी त्या दोंगरा कडेन उलोवंक जाय. एग्जाम्पल दिता. समजा म्हजे कडेन कोणा कडेन कॅन्सर आसा. ओके. कॅन्सर आसा. कोणाक कॅन्सर जाला. आमी कितें करता? आमी देवा कडेन मागता जेजू म्हाका बरो कर, जेजू ताका बरो कर. पूण जेजू म्हणटा तूं म्हाजे कडेन येनाका आनी म्हाका म्हणनाका बरो कर. तूं त्या कॅन्सरा कडेन उलय आनी त्या कॅन्सराक शिराप पयलें घाल. ताका सांग कॅन्सराक तूं थंयसर कित्याक आयलाय? तूं थंयसर कितें त्रास करपाक आयलाय? जेजूच्या नांवान तुका ह्या वेळार कॅन्सराक तुज्या कुडीन हांव शिराप घालता आनी तेन्ना त्या कॅन्सराक सांगता उठ आनी भायर वच जेजूच्या नांवान. त्याच वेळार त्या कॅन्सराक भायर वचोंक पडटलोच. कित्याक जेजूच्या नांवाची पदवी तुज्या तोंडाचेर आहा, तुज्या जिबेचेर आसा, म्हज्या जिबेचेर आसा. तुम्ही सजमल्यात? भाव भयणीनो आयकात. ह्या उतराची तुमकां सगल्यांक सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार आयज तान तुमचो संबंद तुमचे जे मागणें करपाची जी तुमी कोत्तात ते भाशेन हें आयज तान सगळें बदलतलें. तुमी फकत मागणें करचें ना जेजू 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 करून तुमचें मागणें फकत देवा कडेन येवन फकत आर्गां आनी वाखाणडी दिवन जातलें. पूण तुमी दीस रात फकत हुकूम घालतल्यात जेजूच्या नांवान आनी सगळ्या त्या देंवचाराच्या कामाक भायर सर म्हणटल्यात आनी तुमी सगळें जैतिवंत जिवीत जियेतल्यात. तुमी रेडी आसात? आयकात बरे भाशेन. आयज फकत आमी शर्मा दिवपाक येवंक ना तुमकां की तुमी बरो शर्मा म्हणून. हें जें आमी आयकता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी तें पाळूंक तें आमी करूंक आनी हें जैतिवंत जिवीत जिवंक हेंच देखून आमी हें भावार्थाचो कायदो तुमकां शिकयला. आनी ह्यो भावार्थाचो कायदो तुमी शिकल्या उपरांत भाव भयणीनो तुमचें जिवीत हेच सदां काल आसचें ना. तशें आसचें ना. तुमचें जिवीत सदां जैतिवंत आसतलें आनी हें जैतिवंत जिवीत तुमी जियेतल्यात. तुमी आतां दुसरी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्यात. खरेंच ह्या आमच्या बापाच्या राजांतली जेजूच्या राजांतली फळां ही दुसरी दिवपाक तुमी वावुरतल्यात. आतां आमचें बरें फ्रूट सॅलड जातलें विथ आयस्क्रीम. आयकतात? Second question. Yes, go ahead. Second question. Yes. If I know the word, suppose हांव देवाचें उतर जाणा आनी दुसरो मनीस ऑपोजीट आहा तो नको आनी ते कडेन देवाचें उतर कांय ना, जेन्ना हांव त्या देवाच्या उतरान हुकूम घालता, does that word works in that person? Very good question. Boy, this is what Holy Spirit wants to teach us. आयकात बरे भाशेन. बरें क्वेश्चन विचारलें. आयकात बरे भाशेन. आतां हांव तुमकां केन्नाच सांगूना हांव भावार्थाचो कायदो जाणो पूण तुमी कांय नकोत. हांव आयलो तुमचे क्लासीन हांव तुमकां सांगता भावार्थाचो कायदो हांव यूज करता आनी जेजूच्या नांवान तुमकां सांगता भायर वच
तुमकां कसलो भावार्थ हा, तुमकां सजमणी हा ना. देखून ही सजमणी पयली दुसऱ्यांक दिवंक जाय, ही बरी खबर तांकां दिवंक जाय. हो भावार्थाचो कायदो कसो चलता तो, हाव द सिस्टम वर्क्स, हाव दिस लॉ ऑफ फेथ वर्क्स, हाव द मशीन वर्क. बरें आयकात हो आमचे कडेन फोन आसा वय की ना? वय. कितलीं जाणां हो फोन पयलो यूज करताले स्मार्टफोन? आमी नको, हांवूच नकळलो कसो यूज करपाक, कोणूच नकळलो. पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें कसो फोन यूज करूंक जाय तो, आतां आमी न्हिदतना पासून आमच्या कुशार आमी हे फोन दवरता. इगोर्जेक वेताना लास्ट मेसेज पळयता, अरे कोण आयला आमकां मेसेज, आनी तेच्या मुळे बंद करता आनी मिस जातकूच सगळे उगत हो फोन पळयता. कोणें मेसेज धाडल्या, कोणें फेसबूक धाडला, कोणें म्हजें पिक्चर घातलां, कोणें ब्रेकफास्ट घेतला, तेच सगळें हांव पळयता. कित्याक हो फोन म्हजो आतां म्हजो फोन जाला, कित्याक हांव सजमतां को फोन यूज करपाचो. तेच भाशेन जेन्ना हांव देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा म्हाका, आतां हे फोन यूज करता भाशेन तेंच हांव उतर पोत्तून वापरता, हांव यूज करता म्हज्या जिवितान, आनी हांव जैतिवंत जिवीत देवाचें हांव जियेतां. हालेलुया. आयकतात? म्हणटोच चड फास्ट वचनाकात की आतां कोणाक बरें हांव आतां वेतलो आनी ताचेर मागणी करतलो. कोन्नाकात. तो भावार्थान ना. ताका सुजमणी दियात, ताका सांगात जेजूच्या गांयांनी तुजी पेकोवणी जाली. बसात 10-15 मिनटां वद्दें वर बसात, ताका बरी खबर दियात, ताका सजमणी दियात. आनी जेन्ना ताका सजमणी मेळली तेन्ना ताजेर हात धरात, हुकूम घालात, आनी त्याच वेळार तुमी मिलाक तुमच्या दोळ्यांनी पळयतली. तुमकां व्हडल्या प्रेगोदराची, व्हडल्या ब्रदराची, व्हडल्या बिस्पा साहेबाची, व्हडल्या पाप साहेबाची गरज आसची ना. ती पदवी तुमचे भितर आसतली, कित्याक जेजू तुमचे भितर आनी म्हजे भितर आसा म्हणून. सदांच तुम्ही प्रेगोदराचेर पळयनाका. डोंट लूक एट द प्रीचर, डोंट लूक एट द मॅन ऑफ गॉड. मॅन ऑफ गॉड इज ओनली एन इन्स्ट्रुमेंट, ही इज जस्ट अ वेसल. You have the power. तुमचे कडेन पदवी हा जेजूच्या नांवान. जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता तेन्ना सगल्यो मिलाग्री आमच्या हातान आसतल्यो, कित्याक आमी भावार्थी म्हणून. आमी फकत धर्म करना, आमी भावार्थी म्हणून. आमकां त्या उतराची सजमणी मेळल्या म्हणून खरेंच आमी ह्या भावार्थाचो कायदो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान यूज करता म्हणून. देखून ह्यो मिलाग्री आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जातल्यो. Okay? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटच आतां आमी सगळी रेडी आहात? आमी सगळी रेडी आहात? आतां सगळी तुमी ह्या वेळार तुमचे दोळे बंद दवरात. हांव आतां हे फॉरगिवनेस मागणें करता, हे बोगसोणेचें मागणें करता. आनी ह्या वेळार कोण तरी आसा जाल्यार तुमचे भितर घो बायल आसा जाल्यार मातशें तुमी हात धरात. घो बायल आसात जाल्यार घरा कडेन खंयसरूय तुमी, आतां हांव नको, कितलीं जाणां घो बायलां आसात? सिस्टर मारिया, घो तुजो थंयसर लागीं आहा तुजे कडेन? तो न्हिदूंक गेलो? न्हिदलो, नो प्रॉब्लम. ताचे कडेन बाचे कडेन वचनाका. तो उठत जाल्यार मागीर तो वागा मामा चड बोबा करतलो. हांव तुका फकत विचारता, जो दोगांय जागी आसात, कोण हांगा जागी आसात? घो बायल आसा? एनीबडी इज अ पेर? द होली स्पिरीट इज सेइंग देयर इज अ कपल हियर. The couple is going to be blessed tonight. There is a couple in this class. The Holy Spirit is telling me that they are going to be blessed tonight. Amen. Who is the couple here? I want to know who is the couple here. Alexia. Praise God. There is more. There are more couples here. I know there are more couples here. The Holy Spirit is telling me that He is blessing couples right now. So you need to be together. तुम्ही बरोबर आसूंक जाय आनी तुमचे हात गोड धरूंक जाय. If any couples are there tonight, the Holy Spirit is telling me you have to obey that. You have to hold your hands together, because there is a special blessing on couples today. The yoke of the enemy is going to be destroyed in your life. Every block in your life is going to be broken in the name of Jesus. Particularly, I'm not saying that it's not going to bless other people, it's going to bless everybody. Pun सगळ्या couplesank ह्या वेळार तुमकां बेसांव special blessing पडटा. The Holy Spirit is telling me that those who are couples, please hold your hands together. Please, you have to obey the instruction to receive the blessing. Anybody else? If your grandpapa and grandmother are sleeping, don't wake them up, please. What about Anna? My parents here. Yeah, if your parents are here, please allow them also to join together. Please.
Please, I want parents also to join. Please bring your parents together. There is an anointing today for couples. Whether you are this generation, your old generation, or your grandfather's generation. I tell you, there is an anointing right now. I want you to hold your hands together. Anna and Ivan. Okay, is everybody ready? Is everybody ready? Okay. भाव भयणीनो, फकत तुम्ही सगळीं ह्या वेळार हात धरून तुमचे दोळे बंद दवरात. जो कोण एकटो हा, सिस्टर मारिया जी एकटी हा, तूं फकत समज की तुजो घोव तुज्या बरोबर हा. इन द स्पिरिट तूं फकत ताजो हात धर. पूण जो लोक ह्या वेळार कपल्स आसात, प्लीज होल्ड युअर हँड. तुम्ही हात घोट धरात आणि ह्या वेळार बोक्सणे तुम्ही एकामेकाक दियात. कित्याक ह्या वेळार जेन्ना मागणें करता, देवाचे बोक्सणे तुका फावो जातात. ह्या वेळार जी तिडोक येता तुका, ज्या वेळार तुका अशें तुज्या मनान येता की तुका करूंक नाका, देव जर तुका ताळयो दिता, ह्या वेळार सगळी जी जे देवचाराचें काम आसलें तुमच्या जिवितान ह्या वेळार तुटोन वेतलें ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान. म्हणटच सगळीं दोरवी दोळे बंद दवरात आनी ह्या वेळार म्हजे बरोबर हें मागणें करात. प्लीज, जेन्ना सगळीं तुमी रेडी आसात, हांव कॉमेस करता ह्या वेळार. दोळे बंद धरून, हात धरून ह्या वेळार म्हणात, मोगाळा बापा, हांव तुका आर्गां आनी वाखाणडी दितां. हो वेळ तुवें आमकां दिलाय म्हणून. मोगाळा बापा, तूं आमचो इतलो मोग करताय. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारान धाडलोय. आनी बापा, जेजू आमच्या पातकां पासत, आमचे पासत खुर्सार आमचे पासत मेलो. जेजू, तूं आमचे पासत खुर्सार मेलोय. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. जेजू, हांव तुजेर तुका सोत मानता. जेजू, हांव तुज्या उतराचेर भावार्थ दवरता. तुजें उतर म्हणटा जेन्ना हांव बोक्षितां, जो मुजेर आड आयला, तेन्ना तूं म्हाका बक्षिताय. ह्या वेळार जो आत्मो म्हाका बोगसूंक दिना, त्या आत्म्या कडेन हांव उलयतां. जेजूच्या नांवान ह्या आत्म्यांक हांव शिराप घालतां. हांव ह्या आत्म्यांक हुकूम घालतां. आनी ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान भायर वच म्हणटा. भाव भयणांनो, जेन्ना तुमी कोणाक भायर वच म्हणटात, तुमी इतल्या मोगान म्हणटात. तुमकां जेन्ना तिडोक येता, तुमी इतल्या मोगान भायर वच अशें म्हणटात. तुमी भायर वच. देखून हांव ह्या वेळार तुमकां म्हणटा, जेजूच्या नांवान ह्या आत्म्यांक म्हणटा, हांव तुका शिराप घालतां. आनी जेजूच्या नांवान भायर वच म्हणटा. म्हज्या जिवितांतलो, म्हज्या काजारीच्या जिवितांतलो, म्हज्या संबंधांतलो
म्हज्या संबंधांतलो म्हज्या कुटुंबांतलो म्हज्या आख्या जिवितांतलो याच वेळार जेजूच्या नांवान भायर वच आनी केन्नाच म्हज्या जिवितांत परतून येनाका जेन्ना थान हांव म्हज्या मांयच्या कुसव्यान जल्मली ते आयज पर्यंत हांव सगल्यांक म्हज्या जिवितांत बक्षितां म्हज्या पाय मांयक बक्षितां म्हज्या भाव भयणांक बक्षितां म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक बक्षितां म्हज्या सासूपायक सासू मांयक बक्षितां म्हज्या शेजाऱ्यांक बक्षितां पाद्रींक बक्षितां म्हज्या दुस्मानांक पासून बक्षितां आनी तुजें उतर म्हणटा जेन्ना हांव बक्षितां तूं म्हाका बक्षिताय आनी ह्या वेळार तुजें बोगसणें म्हाका फावो जाता बापा तुजें म्हाका बोगसणें फावो जाता तुजें सगळें बरें बेसांव म्हाका फावो जाता स्वर्ग म्हाका उक्तो जाता आनी तुज्या बेसांवचो पावस म्हज्या जिवितान ह्या वेळार पडटा म्हज्या भाव भयणीनो तुमी जेन्ना ही उतरां उलयलीं आनी तुमी खरेंच सत मानली ती तुमी कितें म्हणटल्यात तुमकां फावो जालें जाल्यार तें कितें म्हणटल्यात तुमी आतां 2-3-4 मिनटां फकत आर्गां आनी वाखांडी व्हडल्या ताळ्यान दिवया व्हडल्या ताळ्यान ह्या वेळार मिलान चलता चले व्हडल्या ताळ्यान भियेनाकात ताळ्यान व्हडल्या ताळ्यान आर्गां आनी वाखांडी दिया आर्गां तुका जेजू वाखांडी तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 ज्या लोकांक आपल्या टंग्स उलोवंक जाता ह्या वेळार तुमची पेकोवणी फावो जाता व्हडल्या ताळ्यान म्हणत व्हडल्या ताळ्यान आर्गां थोड्यांक तुमकां रडोंक येतलें थोड्यांक तुमकां रडोंक येतलें थोड्यांक तुमकां खूब खूब वस्तू चलता ह्या वेळार पवित्र आत्मा तुमच्या भितर भावता ह्या वेळार तुमची पेकोवणी फावो जाता ह्या वेळार व्हडल्या ताळ्यान आर्गां आनी वाखांडी दीत राव आर्गां आनी वाखांडी दीत राव आर्गां तुका जेजू वाखांडी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखांडी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया 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 आर्गां तुका जेजू वाखांडी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखांडी तुका जेजू व्हडल्या ताळ्यान व्हडल्या ताळ्यान व्हडल्या ताळ्यान तुमचो आवाज व्हडलो जावनी आनी आर्गान वाखांडी जो ज्या लोकांक बेसांव मेवता ह्या वेळार जेजूचे तुमकां दिसना तुमच्या दोळ्यांनी पूण ते आतां घडलां ह्या वेळार स्वर्ग उक्तो जालो तुमकां स्वर्ग उक्तो जाला जें तुमकां बरें आसूंक जाय देवाचें ह्या वेळार फावो जाता आर्गां दीत राव वाखांडी दीत राव आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू ह्या वेळार पेकोवणी जायत वता खूब लोकां मदें पेकोवणी जायत वता ह्या वेळार तुमकां खूब लोकांक पेकोवणी जायत वता ह्या वेळार ज्या लोकांच्या बॉडीन जाच्या कुडीन त्रास आसले शोल्डरान पाटीन ज्या हाडांनी त्रास आसले ह्या वेळार पयस जाल्यात आयकात 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 ह्या वेळार पेकोवणी जायत वता ह्या वेळार पेकोवणी जायत वता ह्या वेळार तुमकां देवाची पेकोवणी मेवता ह्या वेळार हाडांची पेकोवणी सांद्याची पेकोवणी नेरवांची पेकोवणी जाता आर्गां तुका जेजू वाखांडी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखांडी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू
वाकाणनी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू कोणाक एक क्लासीन कोणाक हार्ट प्रॉब्लेम असलो कोणाक हार्ट प्रॉब्लेम असलो या वेळार तुजो हार्ट देव तुका तुझे हार्ट तुका तुझे काळीज तुका नोय जाता तुका ब्लॉक कितें असलो सगळे उक्ते जाता या वेळार somebody is receiving a healing for their heart right now there is a healing for somebody's heart problem right now hallelujah 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 argan tuka jesu wakanni tuka jesu argan tuka jesu argan tuka jesu कोणाक या वेळार देव काजराच्या जिवितान तुम्ही हस्बंड एंड वाइफ तुमचो संबंध गोड जाता तुमचे बॉक्सणे तुम्ही दिल्यात ते या वेळार तुमचो संबंध गोड जाता आणि तुम्ही ही बरी फळां दिवपाक जेजू तुमकां या वेळार बेसावनी बोत्ता तुमचो मोग जो पयस जाल्लो या वेळार गोड जाता या वेळार तुमचो संबंध गोड जावन देवाचे बेसाव देवाचे सगळे बरे या वेळार फावो जाता आर्गां तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. या वेळार पवित्र आत्माचो उजो या वेळार सगळे जे तुझ्या मनात असले सगळे जे काळे सगळे गोबर बोललो तुझ्या मनान या वेळार तो पवित्र आत्माचो उजो तुका सगळे साफ करता तुझे मन साफ करता तुझे काळीज साफ करता तुझे सगळे तुका या वेळार तुका तुझी मिलाक तुका पेकोणी फाव जाता आर्गां तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू या वेळार कोण या क्लासीन ना पण तू कोणाचे मागणे कोत्ताय तू कोणाक मागणे कोत्ताय या वेळार कोण तरी हांगा या वेळार या क्लासीन कोणाक दुसऱ्यांक मागणे कोत्ता जो या जाग्यार ना आणि त्या वेळार तुझे मागणे देवान आयकले आणि तांकां देवान तुका तांकां पेकोणी दिल्या या वेळार तुझे मागणे देवान आयकले आणि तुका त्या वेळार तांकां तिचो पेकोणी फावो जाता कित्याक तूं या वेळार मागणे तांचे बसत केलाय म्हणून पवित्र आत्म्यान तुझे मागणे आयकले आर्गां तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू तुझो संबंध देवाशी तुझे संबंध देवाच्या उतराशी गोड जाता या वेळार तुका जेजू एक नवो आत्मो नवे मन दिता आर्गां तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाकाणनी तुका जेजू वाखाणनी तुका जेजू बाबणीनो एक मिनिट जरा मातशे दोळे उक्ते करात म्हाका या वेळार ज्या लोकांनी या वेळार कोणाक घाम सुटलो कोणाक रियली फेल्ट द फायर ऑफ द होली स्पिरिट हांगा खूब लोकांक हा एनॉयंटिंग मेवला पवित्र आत्म्याचे एनॉयंटिंग तुका मेवला तुका घाम सुटला तुका कितें तरी तुका कोरी समथिंग यू हॅव एक्सपिरियन्स रायट नाव कोण हा या जाग्यार त्या वेळार पवित्र आत्मा म्हाका सांगता की कोणाक या वेळार हे पावरफुल एनॉयंटिंग मेवला पवित्र आत्म्याचे कोण हा या वेळार या क्लासीन कोण हा Yes, that I felt very relief in my mind. Praise God, praise God, praise God. Praise God. There is somebody else who has received a powerful anointing. You have been crying, you have been weeping. The fire of the Holy Spirit has cleaned you. तुका सामके क्लीन केला भितरल्यान जे तुवें दूख भोगलेली सगळे तुझे काळीज गोट असले ते जेजून आता मोग केला सगळे तुमचे काढला भायर Yes. Brother, I have sweating, brother. Fully I am sweating. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. That is the fire of the Holy Spirit. Hallelujah. That is the fire of the Holy Spirit. Hallelujah. Some couple here has been having an issue. I don't know who's that couple. But the couple is now forgiven one another and God is blessing you. Your life is going to change. Who has experienced the healing love of Jesus? Amen. Who is that couple who has experienced the healing love of Jesus? You had been hurt.
you have been wounded, you have been pained, you think you made a mistake, तुका दिसला की चूक केले तू म्हणून, पण या वेळार जेजून तुका बक्षिला, जेजून तुमकां बक्षिला, जेजून तुमचो मोग इतलो गोड केला. कोण जावन आसता? Who's that couple? Lorna, you talk, Baba, talk. Come on. Wait, I'll There is more than one couple here. There is more than one couple here. God is specially anointed. I told you, the Holy Spirit revealed to me that is an anointing for couples right now. It's more than Lorna and more than somebody else. Who's the first couple? I want you to give testimony. Who's that couple? Yes, me, brother. I had a lot of issues, lot of disagreement because of kind of mentally not vibing or just not getting along too well because of controlling issues and dominating issues, and there was always so much of pain in my heart, and I just God has healed your heart. His love has healed you. The Spirit of God has taken you. तुका ह्या वेळार देवाची पेकोवणी फावो जाल्यार जेजू तुज्या भितर येयला आनी तुका आतां कसलेच त्रास जावचे ना. जेजू जे तुजे बरोबर आहा, तुका आतां हो मोग जो जेजूचो आसा तूं ह्या तुज्या घोवाक दिवंक पावतली आनी तूं आतां ताका कितेंय म्हणूनी तो तुका केन्नाच कितें वायट जावचें ना, कित्याक देवान तुका सगळें तुजे भितर जें आसलें तें सगळें काडून उडयलां. पवित्र आत्म्यान तुका सामकें साफ केलां. Is that true? Yes, brother. Yes, brother. Because I called him and I took his hand and I told him to come and pray. Oh, Dev Bare Kuru, Lorna. Very nice. This off. You can't put this both on. Sometimes if light goes, Then that time you put it on. You get connection. Go in the room. Thank you, brother, for helping me to, Is that your husband, my brother Escolastica? No. Who's the husband? Where is your husband, Sister Lorna? He came, prayed with me, and he has gone away just now. I typed the Lorna and Hipol. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. There is more than one couple. Thank you, Jesus. There is more than one couple here. I told you, the Holy Spirit has told me there's more than one couple here. More than one couple. Who's that couple? You need to testify. God has brought healing in your marriage. God has brought healing in your marriage tonight. Who is that couple? You have to believe it. If you are going to believe it and you're going to testify, the Holy Spirit in heaven, He knows that you are agreeing with the Holy Spirit. You are believing it. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Okay, I want to know which is the couple. Who are those who have got healing in your bones? There have been healing in the bones. Anybody had before the bones, anybody had a heart problem? Anybody had a heart problem in this class? yes, these days I used to feel little pain. Who's this? Who's this? Janina. Sister Janina, you had a heart problem? Yes, light. It was paining, but I was not taking on medication, but believing in the word. So the Lord has healed your heart and has given you a heart of a 16-year-old. Amen. Amen. I believe, I receive it, and I declare it in the name of Jesus. He has cleaned your heart. He's removed all the blocks. Anything, blood flow, absolutely clear. You could even see the blood flowing. There was a block that was removed. God has healed your heart. Amen. Praise Amen. God. Okay, now there have been a lot of people in this class who have received. Yes, sister. Yeah. I also had pain. Now it is not there. I also had pain in my chest. Now it is not there. I had been taking medicines few years before, and now also last 2-3 days also I had taken. Today I did not take, but I had slight pain. Now it is not there. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So believe it. Let's keep thanking Him. He has cleaned up everything. All the blocks, whatever arteries were frozen or whatever constriction within the arteries, it's all cleared. The Lord has healed you supernaturally. Now I want to ask one more thing. Who has received healing in your bones? Somebody has arthritis pain, pain in the shoulders, back pain, joint pain. There have been a lot of people who have been healed of this pain tonight.
कोणाक पेकोणी मेवल्या? Who has received healing in pains in the body? Anybody has got pain in the body? Anybody has got pain right now in the body? They're going to have a healing for the pain in the body. Anybody? Okay. Yes, myself, my right shoulder. Okay, right shoulder. Sister Janina. Who else? Even I had pain in my body, brother. You have been healed, Sister Jacinta. Praise God. Praise God. Praise God. Sister Janina, tu azuni dukha tuja shoulder and dukha azuni? Jobo. Yes, slight it is there, brother. Slight is there. Okay, okay. Who? Ani kon hanga? Kon ha? Anybody has got any sickness in the body? Brother, my mommy. Hello. Yes, yes, yes. Hello. Brother, my mommy's shoulder was paining. Now it's completely healed. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Jobo's raised hand. Thank you, Jesus. Now, Sister Janina, anybody who has got shoulder pain, listen to this. Anybody has got shoulder pain, just do it this 3 times. In the name of Jesus, be loosed, loosed, loosed. 3 times. 3 times. In the name of Jesus. Just do that. All your pain is going to go right now. In the name of Jesus. All one together. In the name of Jesus, be loosed, loosed, loosed. I lose. Yeah. Sister Janina. Sister Janina, where is your pain? Where is your pain? Right shoulder. Gone. Brother, there is somebody named Jobo in Valencia. Gone. Hallelujah. Gone. Sister Janina gone. Gone with the wind. Praise God. Praise God. Praise God. Okay. Praise God. Praise God. Who's Sister Fatima? Sister Fatima, what is the? Tell me. What happened? Jobo has raised hand. Jobo and Valencia who has raised hand. Hello. Yes. Jobo. Yeah. Yeah, I was having a backbone problem last 2-3 days. Today it was when I was hearing this sermon, I disappeared. My pain. Praise God. Praise God. He has healed your back. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jobo. Jesus. Thank you for testifying. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. Anybody had problem with their knees, arthritis in the knees? Anybody had problem in the knees? Or anybody having problem in your knees right now? Come on. No knee pain? Everybody's knee perfectly fine? Come on. Anybody has received healing, any healing in your body right now? कोणाल पेकोणी फावो जाल्या या वेळार? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Valencia. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay, anybody else? Anybody else? Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Anybody else? Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise God. Praise Hallelujah. God. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Okay, Sister Maria, it's over to you. Brother. It's over to you. Yeah, thank you, brother. All right, let's say the closing prayer and then we can talk. Perpetua, you ready, Baba? Yes, Sister Maria. Okay. Can I start? Yes, you can. Yeah. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमेन. मंगळा बापा हांव तुका आर्गान दिनवास दिता ह्या वेळा खातीर. मंगळा बापा हांव भाव विन्संटाक लागून विन्संटा खातीर आर्गां दिता. ज्या भावान आमकां भावार्थाचो कायदो बरे भाशेन समजायलो म्हणून. जेजू क्रिस्त कधीच केन्नाच बदलना.
काल आयज आनी सदां काल तो तसोच उरता. जेजू क्रिस्त आमकां सदांच सांगात दिता आनी आमच्या मोगाक लागून तो खूब 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 आशेता. मोगालो जेजू जितले आमी भावार्थान चलता तितले आमच्या कडेन आमच्या घरांत आमच्या विभागांत जायत्यो मिलाग्र्यो घडटा. मोगालो जेजू तुका आर्गां दिनवास दिता ह्या भाव भयणी पासत जे आमी एकठांय एका मनान एका काळजान सांगता चालल्या पासत. हे ल्हानशे मागणे हांव जेजूच्या नांवान कोत्ता. आमेन. Amen. 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 Praise Jesus. Thank you, Jesus. So beautiful.